आयच्या पाशवांच्या नियाळाक आमी जेजूक ताच्या मोगाळ शिसान जुदासान विकृत केल्लें तें घडीत नियाळ करतले हांव. सोमी तुमचे सवे आसो भाग्यवान जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच खळवळून म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशान जेजून अशें म्हळें म्हणून कळनासतना शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगाचो ताच्या बगलेन तेंकून बसलोलो. कोणा विशान तो अशें उलयलो म्हणून विचार म्हणून सिमांव पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदयाक कुशीन बागावन सोम्या तो कोण म्हणून विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासून अशें म्हळें म्हणून जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय म्हणून थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेताच तो तुर्तान भायर सन गेलो. तवळ रात जाल्ली. देवाचे उतर हे जेजू मोळ्यांत मागतना रगत घमेल्या उपरांत थंयसर ताचो मोगाचो शीस जुदास आयलो. जेजूक ताणें उमो दिलो आनी त्या उपरांत थंयसर आसतले सोजेर ते जेजूक कैद करतात, ताका बांदतात आनी ताका श्रेश्ठ याजका मुखार व्हरतात. हें घडीत भोंवन बिडीनो आज आमी नियाळ करया. आयचो नियाळ जुदासा विशान. नियाळ जुदासा विशान म्हणटा आसतना एक गजाल सांगची गरजेची. आमी दोग या तेग सांगाता केदाळ्या मेळटा त्या वेळार थंयसर एकलो चवथो येता न्ही गे. थंयसर जेजू येना. जेजून म्हणलें खंय दोग या तेग म्हजे नवे सांगाता मेळटात तांचे मदेगात हांव आसा म्हणून. पूण आमी दोग या तेग सांगाता मेळटाना थंयसर चवथो येता ताच्या विशांत आमी उलोवचें. ताका आमी स्केप गोट म्हणटा. स्केप गोटींग. बलिपशू बलयेची शेळी, ती बलयेची शेळी चवथी बलयेची शेळी ताच्या विशान आमी सक्कड उलोवचें. उलोवन ताका वयर सकला म्हणसर चिर्न ताचें पोस्टमॉर्टम करन ताच्या विशांत फैसाल दिता, जजमेंट दिता. आमच्या विशांत आमी उलयना. आमच्या चुकी विशांत, आमच्या अपराधा विशांत या आमच्या अस्कतकाया विशांत उलयना. पूण ह्या तिसऱ्या विशांत ह्या चवथ्या विशांत उलोवन आमचें संभाशण थंय संपता. दीस इज आवर पास्ट टायम न्ही गे. जायते फावटी आमी असल्या एका खेळांत भाग घेता हेरां विशांत उलोवचें. पूण आज आमी जुदासा विशांत उलयता आसतना ताच्या चुकी विशांत मात्र उलयना. आमी सक्कड सोम्याचें आपोस्तल, सोम्यान आमकां विंसलां, सोम्यान आमकां धाडलां. त्या देखून आमचें मिसांव सुफळ करीचे तर आमकां थोडें शिकोवंक आसा त्या जुदासाच्या जिवितांत. जुदास कशें चुकोवन पडलो, कसली चूक ताणें केली. आमी ताका चुकीदार म्हणून ताचे विशांत उलयना. बदलाक ताचे जिणेचें विश्लेशण करन आमी कशें जुदास जाता. आमच्या जिणेंत आमी कशें सोम्याचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करयत. जुदासा बरी जायनासतना पूण ताचे तावन एक बरें आपुरबायेचें लिसांव शिकोवन आमी ताणें करूंक नातल्लें करन कशें सोम्याचो पाटलावदार जावंक साध्य आसा त्या विशयान भोंवून बिडिनो आमी आज नियाळ करता.
बरें हांगासर जुदास म्हणलें नांव दिल्लें कोणी आसात गी नांव घेतिल्लें कोणी आसात गी हात वयर घाला पळया कोणी म्हणे जुदास म्हणलें नांव घेतिल्लें कोणी आसात गी कोणी ना बरें जुदास म्हणून तुमकां आपयतना तुमकां राग येनातले कोणी आसात गी कोणी तुमकां जुदास म्हणून गाळी दिल्यार तुमकां राग येनासतना कांय भगनासतना तुमी रावतात गी कोणी आसात गी कोणी ना तुमकां राग येता न्ही गी तुमकां जुदास म्हणलें आपोवंक नाका ह्या जुदासाचें नांव तुमकां दिवना आमकां दिवना कित्याक म्हळ्यार आमकां कोणाय की जुदासा बरी जावंक नाका आमकां जुदा बरी जावंक जाय जुदा आनी एकलो जेजूचो शिस मोगाचो शिस आमकां सगळ्यांक जुदा बरी जावंक जाय जुदासा बरी जावंक नाका आमकां कोणाय की जुदासाचें नांव दिवंक ना पूण थोडे फावटी आमी जुदासा बरी खंडीत जावन करता तूं आनी हांव आमी सगळां ह्या जुदासाच्या पातकान पडटा जेजू विकृत करता कशें म्हणल्यार आमी थोडें विश्लेशण करून पळोवया जुदासाच्यो चुकी 3 चुकी मात्र हांव काडटा आयच्या आमच्या नियाळाक जुदासान केल्ल्यो 3 चुकी पयल्यान पयलें म्हणून म्हणिनो जुदासान कितें केलें ताणें आपणाचीच खुशी केली देवाची खुशी करूंक ना जेजून ताका आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यान शिकयलें तुजें राज येवं देवाचें राज येवं तुजी खुशी जावं म्हणून माग अशें म्हणून सांगलें पूण ताणें कितें केलें ताचीच खुशी केली तो इल्लो आमसोरी बडबडो ताका इल्ली सोंसणीकाय उणी फाल्यांचें आतांच जाय आनी आयच्या आतांच जाय अशें म्हणून ताचें एक हट ताणें चिंतलें जेजूक जर तर धर्म दिल्यार तो अजाप कर न कुर्सार तावन सकला देंवतलो या ताच्या दुस्मनांक नाश करतलो आनी तांकां रोमांकारांत सुटका दितलो अशें म्हणून ताची जावन आसली अभिप्राय पळया इस्रायलीत या इस्रायल पर्जा ही धणसल्ली पर्जा पर्सिक्युटेड नेशन म्हणून आमी म्हणी कित्याक म्हळ्यार सुरवेर सुमार 500 वर्सां लगभग 500 वर्सां ते इजिप्तांत आसले थंयसर इजिप्तकारांनी तांकां गुलामपणांत दवरलें त्या उपरांत असिरियाकारान तांकां बंदीत केलें या तांकां बंदडेक व्हेलें त्या उपरांत पर्शियाचे आयले त्या उपरांत बाबिलोनियाचे आयले त्या उपरांत ग्रेक आयले ग्रीस देशाचे ग्रेक आयले आनी निमाणे जेजूच्या काळार रोमाकार आयले तांकां तांणी बंदडेन दवरले तांकां तांणी सूंक दिजें पडलें धणसल्ली पर्जा देखून ही पर्जा सुटक्याक आशेताली कोण आमकां सुटका दीत दाविदा बरीच एक राय येतलो तो आमकां आमच्या गुलामपणांतले सोडयतलो आमकां सुटका दितलो आमकां राजकीय सुटका मेळटली अशें म्हणून ते चिंताले त्या चिंतपाचो जावन आसलो आमचो जुदास जेजून ताका जायते फावटी ताचें मिसांव शिकयल्लें आपूण कोण आपूण कित्याक आयलां आपणाचें मिसांव कसलें तें ताका शिकयल्लें पूण ताणें गण्य करूंक ना ताका ताचीच खुशी करूंक जाय आसली ताका जेजूचें आयकूंक सोंसणीकाय नातली जेजू कशें म्हणी कर न आपणाचें रास तापोवंक हांवें ताका प्रेरीत करीत जाय अशें म्हणून जावन आसली जुदासाची आशा देखून तो जेजूक विकृत करूंक तयार जाता म्हणून भिडीनो ही आमी करची एक सूख जुदासा बरी आमी जायते फुडें जेजू विकृत करता केदाळा म्हजी खुशी म्हजी प्लॅन म्हजी येवजण देवान जारी करीचे सोम्या हांव बरें कर शिकता व्हडली डिग्री जोडटा त्या उपरांत 2 वर्सां काम करता एक व्हडलें घर बांदता त्या उपरांत काजर जाता 2 भुरग्यांक सांगाता संतोशान जियेता हें म्हजें प्लॅन तूं जारी कर असली जायतीं प्लॅनां घालता हांव आमी योजना घालता हांव मांडण्यो घालता हांव आनी देवाक सांगता हांव तूं आतां जारी कर ती म्हजी खुशी तूं जारी कर ही चूक आमी करची ही चूक जुदासान केली पूण इसाया प्रवादी आमकां जागयता देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो न्हय देवाची खुशी आमची खुशी न्हय जायते फावटी ती तदविरोध आसता देखून आमी चड आनी चड देवाची खुशी समजूंक प्रयत्न करीचे देवाची खुशी कितें
सोम्या तूं कितें कुशें उरताय तें हांव करतां. हांव तुजो आपोस्तल, तुवें म्हाका धाडिल्लें. हांवें विंचरलें न्ही तुका, तुवें म्हाका विंचरलें. जर तर तुवें म्हाका विंचलाय, तुवें म्हाका एक मिसांव दिलाय, त्या मिसांवाक म्हाका तूं धाडटाय, तें मिसांव कशें जालें म्हाका शिकय. अशें म्हणून हांवें मागण्यान जावं दी, ह्या कावन्सिलिंगान जावं दी, आमी केदाळा देवाची खुशी समजता, ती करता, त्या दाळा आमकां संतोश मेळटा. त्या दाळा आमकां आमी देवाची खुशी करता, देवाच्या वाटेन आमी चलता. दुसरी चूक भोवन भिणीनो जुदासान केल्ली, ताचें आबलेसपण. तो आबलेशी मनीस, ताका एक व्हडली जबाबदारी दिल्ली. तो इकॉनॉमर म्हण आमी म्हणयत, जेजूच्या त्या पंगडाचो, आपोस्तलांच्या पंगडाचो तो इकॉनॉमर. पयशांची चिरी ताच्या हातांत आसली. आनी जो हांव म्हणटा तो कितें करतालो, त्या कॉमन फंडांतले पयशे आपणाच्या गरजांक उपयोग करतालो. पळया, पयशांचो मोग जायते फावटी आमकां नासाक व्हरून पावयता. पयशे बरे, देवान ते केल्ले, आमकां गरजेचे, पूण पयशे सर्वस्व न्हय. जेजून जायते फावटी पयशा विशांत आपोस्तलांक जागयल्ले. बागी तुमी दुर्बळे, तुमचे जावन आसा सर्गीचे राज म्हूण जेजून सांगल्लें. एका ग्रेस्त मनशाक सुवेच्या बिरड्यांतल्यान एका कर्याक सयत भितर सरयत, पूण ग्रेस्त मनशाक वचोंक जायना अशें म्हणून जेजून शिकयल्लें. लाजरासाची आनी त्या दुबळ्या मनशाची, दुबळ्या लाजरासाची ताणें एक ओपार सांगल्ली. ग्रेस्त मनशाची आनी त्या दुबळ्या लाजरासाची ओपार सांगल्ली. जायते फावटी जेजून ग्रेस्तकाये विशान जागवणी दिल्ली, पूण आबलेशी जुदास ह्या एका तेंतेसांवाक बली जाता आनी पयशांच्या मोगार पडटा. केवळ 30 रुपयांच्या नाणयांक, तशें म्हळ्यार सादारण तांचे 85 रुपया जातात, त्या 85 रुपयांक जेजूक तो विक्रीत करता. केदाळा जेजू सरशीन एकली बायल मनीस येवन तें सुगंध द्रव्य तिणें हाडिल्लें. जेजूच्या पांयार वतून केंसांनी तें पुसून, केंसांनी ते ताचे पांय पुसून जेजूक ती मान करता, आपणाचें पातक रडटा. तो जुदास म्हणटा, कितलो विबाड, हो पयशांचो विबाड. ते पयशे दुबळ्यांक दिल्ले जाल्यार कितले बरें आसलें अशें म्हूण तो म्हणटा. आनी तक्षणा सांजू हांव वांजलिस्त म्हणटा, ताणें दुबळ्याच्या मोगान ताणें तशें केल्लें न्हय, तशें म्हणलें न्हय, पूण ताका पयशांचो चड मोग आसलो. तो त्या चिरयेन तावन पयशे आपणाच्या गरजांक उपयोग करतालो अशें म्हणून तो सांगता. भोवन भयणीनो, जायते फावटी आमचो आबलेस आमकां नासाक व्हरून पावयता. सोम्याचे पाटलावदार जाल्ले आमी, सोम्यान आमकां कितें शिकयलें? आमकां ताणें दोग जाण सांगाता वसा म्हणून, दोगांची मनां सांगाता सोंदीत, पूण जुदास एकलोच एक सुरोस गेलो. ताणें कितें केलें तें कोणाक कळोवंक नातलें. निमाणी घडी पर्यंत कोणाकच ताणें केल्लें कळीत नातलें. तो एक सुरोच गेलो. 2 दगले व्हरनाकात, 2 जोडी वाणो व्हरनाकात अशें म्हणून सोम्यान तांकां ताकीद दिल्ली सुवार्थ परगट करूंक वेता आसतना. पूण पयशांच्या मोगाक जुदास भुल्लो आनी जेजूक निमाणें ताणें विक्रीत केलें. आमी सोम्याची पाटलावदारां हो एक विशय सारको समजवया. सकट वस्तू सोम्यान आमकां दिल्ल्यो, आमच्या उपयोगा खातीर त्यो दिल्ल्यो. हो दुडू, पयशे, ह्या संवसारांतल्यो सर्व वस्तू, व्यक्ती जावं की पुरो, ह्यो पुरो सोम्यान आमकां दिल्ल्यो. पूण केदाळ आमी ताका चिडकोन रावता, अडसून रावता. वी रिमेन एटॅच टू दीज थिंग्स. आमकां उबोवंक जायना सोम्या सरशी. आमी ह्या संवसारांत आसता, सोम्या सरशी आमकां वचोंक जायना. पूण हें सकट सोम्यान आमकां दिल्लें, सोम्याच्या खुशे प्रमाणे आमी केदाळा उपयोग करता, त्या दाळा आमकां ह्या संवसारी वस्तूंत सुटका मेळटा. भोवन भिडीनो, त्या वेळार आमी सोम्याची खुशी करता. आनी तिसरी चूक ह्या जुदासान आदारली, ताचें निराशपण.
निराशपण तो निराश जालो न्ही जेजू विकृत केल्या उपरांत तो निराश जालो आनी वचून ताणें गळपास घेतलो पूण जेजून कितले पोटी सांगो ना देव बोगसाण्याचो बापूय तो सगळ्यांक बक्षिता 7 पोटी न्ही 770 पोटी तो बक्षिता जेजून ती आपरुबायची ओपार सांगली वेचीक पुताची ओपार तो पूत सगळें विभाड करून आयिल्लो ताका त्या बापायन ताच्या बापायन बक्षिलें जेजूनच बऱ्या गवळ्याची ओपार सांगली कसो तो बरो गवळी 9 शेळयांक सांडून एका सांडलेल्या शेळयेक सोदून येता त्या शेळयेक आपणाच्या खांदार घालून पाटी हिंडा कापून हाडून येता अशें म्हणून जेजूनच ओपार सांगली जेजून त्या स्त्रियेची नाणयाक सोदून वेच्या त्या स्त्रियेची ओपार सांगली जायते पडी जेजून ही बोगसाण्याची शिकवण दिल्ली शिसांक पूण जुदास हे शिकवणेक कान दिना ताका ती शिकवण त्या घडये उगडासाक येना निमाणें ताणें जेजूक उमो दितना जेजून ताका इश्टा म्हणलें दुस्मना म्हणून ताका पयस करूंक ना इश्टा अशें तूं करताय गे एका उम्यान देवपुताक विकृत करताय गे म्हणून जेजून ताका विचारलें तेंय ताका उगडासाक येना बोगसाण्याचेर तो पात येना पळया पेद्रुनी जुदासा बरीच केल्लें पेद्रुनी जेजूक 3 पोटी नेगार केल्लें पूण पेद्रून कितें केलें जेजूक पळयलें न्ही गे तो आपणाचें पाप रोडलो तक्षण जेजून ताका बक्षिलें आनी ताका इगर्ज मातेचो पयलो पाप साहेब केलो जर तर जुदासांनी फाटी येवन जेजूचें बोगसाणें मागलें जाल्यार जेजूच्या पांयांक पडून म्हजी चूक जाली म्हणून सांगलें जाल्यार तो आज व्हडलो धर्मदूत जातो आसलो ताचें फेस्त आमी समरते आसल्या आमी सकट ताचें नांव दवरते आसल्या कोण ना पूण तो फाटी आयलो ना निराश जालो निराशपणान बुडलो देदेस्पोर जालो गळपास ताणें घेतलो आनी गळपास तुटोवन सकला पडोवन पोट फुटोवन मेलो अशें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता बोरून बिडिनो हे एक निराशपणाचें पातक आमी आदारता मस्त पोटी आमी सोम्याचे पाटलावदार आमी क्रिस्तांवांनी केन्नाच निराश जावंक नजो जीव घात म्हणलो आयकूंकच नजो क्रिस्तांव मदें हेर धर्माचें तें करून दीत पूण आमी न्ही कित्याक आमचो धर्म बरवोश आसो धर्म आमकां केदाळे बरवोसो आसा सोम्यान आमकां दिल्ले ते संकश्ट आमच्या बरेपणा खातीर देव 8 गिटार नीट बरोवंक शकता जें कितें तो आमकां करता तें आमच्या फायद्याक तातूंत ताची योजन आसा ताची मांडणी आसा तें म्हज्या फायद्याक पडटलें इगर्ज मातेच्या फायद्याक पडटलें हेरांच्या फायद्याक पडटलें हांवें कशें सोंसचें म्हज्याच बऱ्यापणा खातीर अशें म्हणून आमी केदाळ चिंताव त्या दाळा आमी जुदासा बरी जायना निराशी जायना बदलाक आमी सोम्याचे खरे पाटलावदार जाता तर आज आमी ह्या पाशांवाच्या नियाळा वेळार ह्या जुदासाच्यो 3 चुकी चुकोवंक प्रयत्न करया पयल्यान पयलें देवाची खुशी करूंक आमी बेसाडया आमची खुशी न्ही दुसऱ्यान बोरून बिडिनो आमी आमच्या जिवितांत आमचो अभ्लेस सांडया कित्याक हांव अडसून रावलां जावं पयशांक पदवेक या हेर कित्या वस्तूंक हांव लोबदोन रावलां ती लोबदोणी आमी पयस करया आमी त्या लबदणेंत सुटका जोडया फ्री जावया निमाणें निराशपणान आमी बुडचें न्ही आमी सदांच बरवोसोन आसचें सोम्यान आमकां कितले कस जाल्यारय तो निमाणें आमकां साणून घालिना जेजूक ताणें साणून घालें ना न्ही गी तो कुर्सार मेलो खंडीत जावन पूण त्या उपरांत ताका इनामांतलें इनाम ताणें दिलें तो पुनर्जीवन जालो आमकां ताणें पुनर्जीवनपण बसयलां त्या पुनर्जीवनपणाचेर पात येवन भोवून बिळून आमकां आयले सर कश्ट आमी फूड करया धैर्यान त्या कुर्साच्या अशीर वाटेंतल्यान चलया तवळ आमी खरे धर्मदूत जातले हांव निमाणें आमी आमच्या जिणयेंत कशें ह्या जुदासाचीं रुपां घेता जुदासाची आधुनीक रुपां अशीं आसात भोवून बिडिनो थोड्या फायद्या खातीर देवाचें नांव आमी पाड करचें हेरांचें नांव आमी पाड करचें
उतर प्रायर आवय बापायक बेस्टावन आनी बनावन तांची दसखत घेवन तांची आस्त आपल्याच नांवार करची. थोड्या जाग्या पासत घडीचे फातर बदलूंचे, कामाच्या जाग्यार वस्तू पयशे सोडचे, पाटी दिता म्हूण रीण घेवन खेळोवचें, चडीत वाड दिता म्हूण असल आनी वाड दिनासतना रावचें, मोगाचो नाटक करन फायदो जोडन हात सोडचे, खाजरी तशें धार्मीक बेसाचे कायदे पाळिनासतना घात करचो, कामाची आशा दाखोवन वेशाघरांनी चलयांक विकचें, विजा दिता म्हणून पयशे घेवन सतावचें, इश्टगतेच्या नांवान दुरापान आमाल ह्या मादक द्रव्यां से वताय करची, भुरग्यांक हेर सगळें दिवन आत्मीक संगती तावन वंचीत करची, भुरग्यांनी आवय बापायचे पयशे दुरुपयोग करचे, वयवटांत भागीदार जावन लुकसाण करन आमच्या पार्टनराक बुडोवचें, अशें जायत्या रितींनी आमी आमच्या जिवितांत जुदासा बरी जाता. तर आज आमी मागया हें जुदासाचें रूप आमचें तें आसचें आमी पयस कर, चड आनी चड आमी जुदा बरी जावंक, जेजूचे खरें आपोस्तल जावंक तस सुमी आमकां कुमो करूं दी म्हणून आतां एक घडीभर मौनपणी मागया. मोगळा जेजू, तुका विकृत केल्ल्या तुज्या धर्मदुता जुदासाक तुवें इश्टा म्हण आपयलें. जेजू, बरें केल्ल्यांक केन्नाच वायट करूंक म्हाका सोडिनाका. तुज्यो वाटो म्हज्यो करतना वस्तूंचो व्यक्तींचो म्हज्याच अहंकारी चिंतपाचो आबलेस म्हाका सांडूंक तूं कुमो कर. कितलो पातकी जाल्यारय निराशी जायनासतना तुजेर बरवसून पाटी येवन म्हजी चूक ओपून नवें जिवीत हांवें जिवंक तूं म्हाका कुमो कर. तुजो खरो धर्मदूत म्हाका कर आनी म्हज्या नांवें तुजी सुवार्ता, ती मोगाची, शांतेची, सवजकायेची सुवार्ता सगळ्यांनी विस्तारो. आमेन. Sandu nailoi ya so sari munsharu